पुणेच्या आयडी हॉस्पिटलात दोतोरांचो उणाव आसा हे आपल्याक खबर आसा। आमी न्यूरो सर्जन पदां खातीर 4 खेपे जायरात दिल्ली तरी कोणूच येवंक ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। लोक म्हणटले सरकार न्यूरो सर्जन दिवपाक शकना, पूण आमकां जर तो मेळना जाल्यार थंय सीटी स्कॅन बसोवन कितें उपेग। वैजकी अधिकारी सीटी स्कॅनाचें निदान करूंक शकना, ताच्या खातीर न्यूरो सर्जनाची गरज आसता। आमची जायरात अजूनय उक्ती आसा। फोंडेच्या खंयच्याय दोतोरांनी सल्लागार म्हणून रुजू जावचें अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें। राज्यसभेतल्या झिरो अवर वेळार खासदार सदानंद शेट तानवणे आणि गोंयांत आणि हेर मुखेल पर्यटन थळांनी सायबर फटवणूक वाडपाचो प्रश्न मांडलो। गोंय देशांतलें एक मुखेल पर्यटन केंद्र आणि पसंतीचें थळ म्हणून उदेता आसतनाच फटीची हॉटेल बुकिंग्स, बनावट वेबसायटी आनी डिजिटल पेमेंट फटवणूक ह्यो घडणुको वाडत आसा अशें तांणी सांगलें। नामनेची हॉटेलां आनी बुकिंग पोर्टलांच्या नांवान तयार केल्ले बनावट वेबसायटींक लागून पर्यटकांक आर्थीक फटवप जाता आनी अशा संघटीत सायबर घडणुकांचेर फक्त शिटकावणी दिवन नियंत्रण दवरूंक मेळना अशें तांणी मुखार सांगलें। पर्यटकांची डिजिटल सुरक्षा तितलीच तांची भौशीक सुरक्षा म्हत्वाची अशें सांगून पर्यटन संबंधीत संकेतथळां खातीर खर केवायसी नेम लागू करचे, रियल टायम निरीक्षण आनी बनावट प्लॅटफॉर्मांचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी तानवडे हांणी राज्यसभेत केली। अमेरिका देशात बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 15 गोंयकारांक अमेरिकेंतल्यान हद्दपार केले, जाल्यार कांय जाणांक अटक लेगीत केल्यात अशी माहिती एनआरआय प्रकरणाचे आयुक्त नरेंद्र सावयकरान दिली। 2025 वर्सा अमेरिकेत सुमार 3200 भारतीय नागरीक बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ले तांकां हद्दपार केल्यात। हातूंत चडशे गुजराती आशिल्ले, तातूंत कांय गोंयकारांचो लेगीत आस्पाव आसा। गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। एंटी नार्कोटिक्स सेलान म्हापशा छापो मारून अफनान घोरीक अटक केल्या। ताचे कडल्यान सुमार 65 लाखांचो ड्रग्स जप्त केला। तशेंच ह्या दुबावीत आरोपीक 7 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या। मजगतीं गोंय पुलिसांनी 2025 वर्सा घुवळे वखदा आड कारवाय करून सुमार 163 एनडीपीएस केशी नोंद केल्यात। ह्या प्रकरणात वट्ट 78.48 कोटी रुपयांचो घुवळे वखदा जप्त केल्यात। तशेंच ह्या प्रकरणांनी 212 आरोपींक अटक केल्या, जाल्यार अटक केल्ल्या दुबावीत आरोपी मदीं 32 विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा अशी माहिती गोंय पुलिसांनी दिली। मजगतीं खोलायेन चौकशी आनी पुलिसांनी सातत्यान फॉलोअप केल्ल्यान 35 प्रकरणांनी गुन्यांवकार थारिल्ल्या गुन्यांवकारांक 10 वर्सां मेरेन बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या। काँग्रेसीचो लढो फक्त भाजपाक हारोवपाचो। उत्पन्न पर्रीकार आनी आपली राजकीय विचारसरणी स्पश्ट करप गरजेचें आशिल्ल्याचें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान सांगलें। पणजे महापालिकेच्या वेंचणुके विशीं पाटकाराक पत्रकारांनी प्रश्न विचारिल्लो, ह्या फाटभुंयेर तो उलयलो।
गोयचे फेणी आनी उर्राक जिवाक बरी म्हणून सगळ्याक फामाद आसा, मात चड कुट्ट केल्यार ती मनशाक धोलयताय बी. फेणी आनी उर्राक ही गोयची वळख. फाटल्या वर्सा बदलत्या हवामानाक लागून काजीचे उत्पादन कमी जाल्ले, मात अंदू काजीक बरो चवर फुलिल्ल्यान शेतकारांनी खोस उक्तायल्या. पारसे वाठारात काजीक मुट्टे लागिल्ल्यान भाटयो पेटोवपाक सुरवात जाल्या. हे दायज शेतकार श्रीराम साळगांवकारान अजून मेरेन तिगोवन दवरला. प्रत्येक काजी पोनाक पयशे आसात ते फक्त सोदून काडपाक जाय. जो कोण सोदून काडटलो तोच राजा कसो जगतलो अशें कश्टाचे मंत्रूय ताणें तरणाट्यांक दिले. झेंडावंदन कार्यावळी खातीर गैरहजर राविल्ल्या पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय करपाचो निर्णय मडगांव पालिकेन घेतला. हे विशीं फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर निमणो निर्णय घेतले अशें पालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगले. अशा प्रकारची शिस्तबद्धताय ह्यान फुडें खपोवन घेवचे ना अशी शिटकावणी लेगीत तांणी दिली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या राज्य वित्त अर्थसंकल्पाचो अभ्यास 2025-26 अहवालाप्रमाण गोंयचो रीण फारीक करपाचो भार 2026-27 वित्तीय वर्सा परस खूप वाडपाचो आसा. फक्त 2026-27 वर्सा सरकाराक रीण फारीक करपा खातीर आनी व्याजाचेर सुमार 5,320 कोटी रुपया खर्च करचे पडटले. मार्च 2026च्या निमणे मेरेन गोंयचे वट्ट रीण 45,000 कोटी रुपया लागीं पावतले असो अदमास आसा. वाडपी रीण, भूराजनीतीक अनिश्चितताय आनी हमी येवजण्यो राज्याच्या आर्थीक स्थितीक धोको निर्माण करतात अशी शिटकावणी आरबीआयन दिल्या. मजगतीं राज्य सरकार नव्या रिणा वरवीं परिपक्व जावपी रीण फारीक करपाची तयारी करता आनी लोखंड धातू खणकामांतल्यान मेळपी येणावळीचेरूय आस्त उक्तायता. खोबरेवाडा कळंगूटची फामाद श्री बाबरेश्वर राखणदार देवाचे जात्रेक शुक्रारच्यान मडाव मिरेन सुरवात जाल्या. ह्या निमतान जात्रेक धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळींचोय आस्पाव आसा. गोंय तशेंच गोंया भायले लोक केळीचे गड घेवन आपल्यो आंगवण्यो पुराय जाले उपरांत ह्या जात्रेत मोठ्या संख्येन हाजेरी लायतात. वीज खात्यान स्मार्ट वीज मीटर बसोवपाचेर भर दिला. स्मार्ट मिटरात कसलोच बदल जावंक ना. ह्या मिटराक लागून गिरायकांक वीज वापराचेर नियंत्रण दवरप सोंपें जातलें अशें मुखेल वीज अभियंतो स्टीफन फर्नांडीसान सांगिल्लें. हे विशींचो विरोध करीत गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान जेईआरसीच्या अध्यक्षाक निवेदन दिलें. हे निवेदनात पाटकारान 3 मुद्दे हायलायट्स करीत एअरबीएनबी संबंधीत आक्षेप घेतला. वीज खात्यान एअरबीएनबी कडल्यान वेवसायीक दराप्रमाणे शुल्क घेवचे अशी मागणी पाटकारान केल्या.
राज्यात ज्यो बंद चिरेखणी आसा तांचे भोंवतणी सुरक्षा वंटी सयत हेर सुरक्षेचे उपाय संबंधित धनियांनी 30 दिसांनी करचे असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकित यादव हांणी जारी केला। मामलेदारांनी सुरक्षा उपायांची पळोवणी करून अहवाल सादर करचो। मामलेदारांनी योग्य ती कारवाय केली ना जाल्यार तांचेर प्रशासकीय कारवाय जातली अशें आदेशात स्पष्ट केला। राम मंदिरा लागसार कोलवाळेच्या वॉर्ड क्रमांक 5 हांगा आशिल्ल्या झेवियर फर्नांडिसांचे घर दुबावीत शॉर्ट सर्किटाक लागून उशाक पुरायपणान लासून गोबर जाले। हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे बरोबर म्हापसा उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेत उजो आटपात हाडलो, पूण तो मेरेन घरांतली म्हत्वाची कागदपत्रां, टीव्ही, लॅपटॉप, भांगराच्यो वस्ती आनी हेर घरगुती वस्तू लासून गोबर जाल्ल्यो। गोयच्या वीज पायाभूत सुविधा आणि दरवाळ हाताळपाच्या पद्दती वेल्यान JERC म्हळ्यार संयुक्त विद्युत नियामक आयोगाक गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाय हांणी टार्गेट केले। बिरेस्तारा जाल्ल्या सुनावणेक गोवा फॉरवर्डा वतीन आपूण हजर आशिल्ल्याचे प्रभुदेसाय हांणी सांगले। लोकांचेर टॅरिफ वाडोवन लादू नाकात म्हणून मागिल्ले तेन्ना सरकारान लोकांचे आयकुना, पूण आतां सरकार वीज खात्याचे आयकता। सरकार कोणाचे बिलां वाडोवन बारीक लोकांक त्रास करपाचे आसा जाल्यार अशे जायते प्रश्न विचारल्यात म्हणून प्रभुदेसाय हांणी सांगले। अंमलबजावणी संचालनालयाच्यो देशभरात वेगवेगळ्या घोटाळे बाबतींतल्यो धाडी घालप सुरूच आसा। गोंय, कोलकाता, दिल्ली आणि आता अरुणाचल प्रदेशातल्या कांय वाठारांनी लेगीत ईडीन धाडी घाल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्यो धाडी खंय ट्रान्स अरुणाचल महामार्गाच्या भरपाय घोटाळ्या बाबतींतल्यो आसात। सध्या ईडीन 6 निवासी सुवातींचेर जाल्यार 4 इटानगरात वाठारांत धाडी घाल्ल्याचें कळटा। या धाडीत दस्तावेजी आणि डिजिटल पुरावे सोदप सुरू आसा, तशेंच गुन्यांवांतल्यान मेळिल्ल्या मालमत्तेची वळख करपाच्या हेतानूय सोद सुरू आशिल्ल्याचें कळ्ळां। तशेंच एका बनावट लावार्थ्याच्या आवारांतल्यान सुमार 2.2 कोटी रुपया रोख पयशेय जप्त केल्ले आसात खंय। गुजरातातल्या वलसाड जिल्ह्यातल्या सरीमगमात आशिल्ल्या एका केमिकल फॅक्टरीत गॅस लीक जाल्ल्या कारणान व्हड बोवाळ जालो। ह्या घडणुकीत 3 जाणांक सध्या उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले आसात। ह्या गॅस लिकाची म्हायती मेळटाच संबंधीत प्राधिकरणान धाव घेवन ही सुवात सील केली। अशा तरेचे बारीक तशेंच व्हड अपघात उद्देगीक वस्तुकेत जातात ते खातीर गरजेची सुरक्षेच्या दृष्टिकोनान पावलां उबारप म्हत्वाचें थारता। सध्या ह्या प्रकरणाचो तपास करप सुरू आसा।
मेघालयात आशिल्ल्या कोळशाच्या खणीचेर जाल्ल्या स्फोटात 18 जाणांक आगतक मरण आयिल्ल्याची धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही खण बेकायदेशीरपणान सुरू आशिल्ली खंय. शिलाँगच्यान 72 किलोमीटर पयस आशिल्ल्या ह्या खणीत हो स्फोट जाल्लो आसा. सध्या ह्या पुराय वाठारात खवदळ पडला. सगळ्यो 18 कुडी पंचनाम्या खातीर धाडून दिल्ले आसा. तशेंच अजून मेरेन खणीत आनी कितलीशीं जाणां अडकून उरल्यात हाचोय हिशोब नाशिल्ल्याचें कळटा. देखून ह्या पुराय प्रकरणाचो तपास खोलायेन सुरू आसा. दिल्ली जनकपुरी वाठारात रातच्या वेळार अंडर कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर खणिल्ल्या एका 20 फूट खोल फोंडात पडून एका 25 वर्साच्या तरणाट्याक दुर्दैवीपणान मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो आपली दुचाकी घेवन ह्या रस्त्यावेल्यान वतालो तेन्ना ही घडणूक घडली. रातच्या वेळार काळखात ताका ह्या सुवातेचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान हो अपघात घडलो. मजगतीं ताच्या फामिलीन ताची मिसींग कंप्लेंट केल्ल्या उपरांत ह्या अपघाताची सुलूस लागली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. तशेंच ह्या कामाचो कंत्राट दिल्ल्या कंत्राटदाराचेर खर कारवाय जातली अशें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. भारतीय रेल्वेन होळये खातीर खासा ट्रेनींचें आयोजन केल्ल्याचें कळीत केल्लें आसा. सणासुदी कडेन लोकांक सुरळीत रितीन प्रवास करपाक मेळचो म्हणून खासा ह्यो ट्रेनी दवरिल्ल्यो आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 1410 ट्रेनी देशभरात ह्या दिसांनी चलतल्यो खंय. मात ट्रेनींची ही संख्या वाडपाची शक्यताय आसा. ह्यो ट्रेनी खासा करून मार्च म्हयन्यांत चलतल्यो. उदेंत मध्य रेल्वे वतीन 285 रेल्वे चलतल्यो जाल्यार अस्तंत रेल्वेच्यो 231 ट्रेनी, मध्य रेल्वेच्यो 209 स्पेशल ट्रेनी, दक्षिण मध्य रेल्वेच्यो 107 ट्रेनी चलतल्यो खंय. देखून अशा पद्दतीन लोकांची बऱ्यापैकी सोय जातली हें स्पश्ट दिसून येता. बांगलादेशात परत एक निपा व्हायरसाचे आगमन जाल्ल्याची लक्षणां दिसपाक लागिल्ल्यान विज्ञानिकांनी हुस्को उक्तायला. सध्या ह्या दुयेंसाचे दुयेंती सापडिल्ल्यान चिंतेची गजाल जाल्ली आसा. मात जो मेरेन संशोधनांतल्यान कांयच उक्ताडार येना तो मेरेन ह्या विशीं भाश्य करप बरोबर नाशिल्ल्याचें विज्ञानिकांचें म्हणणें आसा. शेळ्यांत आमची कात सामकीच ड्राय जाता. ऑयली दवरपाचो यत्न केलो तरी लेगीत आमची कात साप्पपणान ड्राय उरता. देखून अशा परिस्थितीत योग्य तशी कुयदाद घेतली ना जाल्यार कातीक खाज सुट्टा वा ल्हान ल्हान जखमो जावपाक लागतात. मात हीच बारीकशी खाज कॅन्सराची लक्षणां आसूं शकतात अशें आतां उक्ताडार आयिल्ल्यान हुस्को व्यक्त जावपाक लागला. जर तुमकां जी खाज सुटल्या ती एक सप्तक वा एक म्हयनोभर उरली जाल्यार ती आडनदर करूं नाकात. रोखडेच दोतोरा कडेन उलोवन सल्लो घेवन उपचार घेवपाचेर भर दियात. ह्या लक्षणांक क्रॉनिक प्रुवायटस अशेंय म्हणटात खंय.
बदलत्या जिणेशैलीक लागून खावपा पिवपाच्यो संवयो बदलल्या, जाचो थेट परिणाम किडनी संदर्भातल्या दुयेंसांतूय बरीच वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा. गोडेमूत प्रेसांव हे 2 मुखेल किडनी फेलियराची कारणां थारवतात अशें उक्ताडार आयलां. ह्या सगळ्या व्यायामाचो उणाव एक म्हत्वाचें कारण आसा, जाका लागून किडनी फेलियर सहज आमंत्रण दिवप जाता. उच्च रक्तदाबाक लागून आमच्या आंगांतल्या ब्लड वेसलांचेर परिणाम जाता, देखून गोडेमूत आशिल्ल्यांक दारांत क्रॉनिक किडनी दुयेंस जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना खंय. तशेंच किडनी स्टोन, वखदांचें अतिसेवन, वजनांत वाड, काळसाचें दुयेंस सारकी कारणां लेगीत किडनी फेलियराक कारणीभूत थारयतात. देशातल्या इंटरनेट वापरप्यांचो आंकडो फाटल्या वर्सा 8% वाढून 95.8 कोटी जाला. गांवगिऱ्या वाठारांनी इंटरनेटाची उपलब्धता, शॉर्ट व्हिडिओची लोकप्रियता आणि एआयचो वाढत वचपी वापर ही हाची मुखेल कारणां आसात. इंटरनेट अँड मोबायल असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि कॅन्टाच्या अहवाला प्रमाण शार वाठारांनी इंटरनेट वापरात वाढ 3% जाल्या, जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांनी हो आंकडो 12% इतलो जाला. देशातल्या 153.7 कोटी लोकसंख्येंतल्यान सुमार 55 कोटी गांवगिरे लोक इंटरनेटाचो वापर करतात. 2019 ते 2025 ह्या काळात गांवगिरे वापरपी 26.4 कोटींतल्यान 54.8 कोटी मेरेन वाडले, म्हळ्यार 100% वाड जाल्ली आसा. स्ट्रोकाक लागून मरण येवप्यांमदी जाणट्यांचो आस्पाव चड आसतलो, पूण आतां परिस्थिती बदलल्या. आतां देशभरात स्ट्रोकाक लागून तरणाट्यांमदी मरण येवप्यांच्या आंकड्यांत वाड जावपाक लागले. कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन आडनदर जावपाक लागलेल्यान अशा पद्दतीन ल्हान पिरायेचेरूच कॅन्सर सारखे रोग, तशेंच आतां स्ट्रोक येवपाचे चान्सेस चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. तेन्ना भलायकेची कुयदाद घेवन निरोगी रावपाचेर तरणाट्यांनी भर दिवपाची गरज दोतोरांनी उक्तायल्या. जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता, तांकां शियांत आनी खंय तकली दुखपाचो त्रास जाता, ह्या सगळ्याक तापमानाक जापसालदार थारायता. शरिराक पूरक अशें उदक पिवपाकूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय, जाका लागून मायग्रेनाचे त्रास कमी जावपाक मजत जाता. देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामानांत जावपी बदलांत आपली कुयदाद घेवप गरजेची थारता. सध्या बदलते जिणेशैलीक लागून खावपा पिवपाच्यो संवयो बदलल्यात, हाचोच थेट परिणाम मनशाच्या कुडीचेर जावपाक लागला. 2025-26 मळसाणीक बळी पडप्यांचो आंकडो बरोच वाडटलो अशी भिरांत आतां उप्रासल्या. गोडेमूत, काळजाचें दुयेंस, वाडटे प्रेसांव आनी अशा दुयेंसांनी सगळ्या पिराये गटाचे लोक बळी पडपाक लागिल्ल्याचें दिसून आयलां. राष्ट्रीय फामील भलायकी सर्वेक्षणा प्रमाण 24% भारतीय बायल आनी 23% दादले मळसाणीक बळी पडिल्ले आसात. 15 ते 49 वर्सां पिराये गटाची 6.4% बायलां जाल्यार 4% दादले आशिल्ल्याचें कळटा. तशेंच 5 वर्सां सकयल्या पिरायेच्या भुरग्यांमदी बरीच वाड जाल्ली आसा. 2015-16 वर्सां 2.1% भुरगीं जाल्यार 2019-21 3.4% भुरग्यांचो आस्पाव आसा. 2020 वर्सा स्थूलतायेचो आंकडो 3.3 कोट्यांचेर पाविल्लो, जो घडये 2035 मेरेन 8.3 कोटींचेर पावपाचो अदमास ह्या सर्वेक्षणांतल्यान लायिल्लो आसा.